भिकारी अरे चाराड्याची सुपारी केला सरकार भिकारी अरे चाराड्याची सुपारी केला सरकार भिकारी एक तो लाल मोटर फेकतो एक तो लाल मोटर फेकतो एक तो जी केरला सरकाराचे निषेध यात्रा केल्ली तेच्या ल्हानसो समारोप कार्यक्रम आसा। हांव विनंती करता आमचे माजी आमदार तसेच आताचे ईडीसी चेअरमॅन बाब सिद्धार्थ कुंकळकार यांच्यानी प्रत्येकाचे स्वागत करचे आणि कार्यक्रमाचे प्रस्तावित करचे। आमचे गोय राज्याचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार विनयभाई तेंडुलकर, आमचे बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी सदानंदभाई तनावडे, आदले मंत्री राजेंद्रभाई हल्लेकर, म्हजे वांगडी किशोर हस्तोडकर, दीपक म्हापसेकर, हेमंत गोलतकर, आमच्यो झेडपी नॉर्थ गोवा चेअरपर्सन, आमचे सगळे झेडपी मेंबर्स, जिल्हा पंचायत मेंबर्स, कॉर्पोरेटर्स, पंच, काउन्सिलर्स आणि सगळे कार्यकर्ते। मर्डर अत्याचार हो एक कम्युनिस्टाचो एक तांच्या आयडियोलॉजीचो एक भागच जावन गेला। खंय तरी अतिशयोक्ती जावची ना की तालिबान आणि कम्युनिस्ट हांकां जर एक विचारसरणी आसा म्हणल्यार आपल्या विरुद्ध जेन्ना कितें जाता तेन्ना हांच्या दोगांयच्या पांया सकल्ली वाळू सरकता आनी तेन्ना भितरता आनी खंय तरी अत्याचार करपाक चालू करता, दडपशाही करपाची चालू करता। जो आवाज वयर येता तो खून करून अत्याचार करून बंद करपाचे प्रयत्न करता आणि केरळान हे खूप चल्लां। वाईट दिसता की केरळाचो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन CPMचो हाजेरूच आमच्या एका कार्यकर्त्याच्या हत्येची केस आसा। हे खरेंच निंदा करपा सारकी गोष्ट आसा। ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताज्या डिस्ट्रिक्ट कन्नूर ह्या केरळाच्या भागांत सगळ्यांत चड आमचे कार्यकर्ते मारले गेले अशें तशें न्ही, अक्षरशः रस्त्यार तांच्या फॅमिलीचे फुडें कापून काडले गेले, कुडके केले। हे अत्याचार हांव तांकां सांगूंक सोदतां की भारतीय जनता पक्ष आनी ताचे कार्यकर्ते हे असल्या अत्याचाराक बळी पडचे ना, ओगी रावचे ना। आयज भारतीय जनता पक्ष केरळा 2% वयल्यान 15-16% पावला आणि फुडले इलेक्शन पर्यंत सत्ते पर्यंत पावतलो। म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हो कम्युनिस्टाची जी टेक्निक आसा, पॉलिटिकल मर्डर, अत्याचार, हे कशेंच सक्सेस जावचे ना। कालच आमचे मुख्यमंत्री केरळ राज्यात त्रिवेंद्रम ह्या भागात आशिल्ले, एक प्रचंड असो मोर्चा काडिल्लो केरळाच्या कार्यकर्त्यांनी। म्हाका दिसता 1 लाखभर प्लस कार्यकर्ते आसतले आनी म्हाका दिसता ही जी लाट केरळा आनी वेस्ट बेंगॉलाक आयल्या ती लाट ह्या दोनूय सरकारांक व्हांवन उडयतली। आयज तुम्ही सगळे जाण हांगा व्हडे संख्येन आयले, तुमचे सगळ्यांचे पयलीं म्हणजे स्वागत करता। एक बरो मोर्चा काढलो, आमचे सॉलिडॅरिटी ही केरळाच्या कार्यकर्त्या बरोबर आसा हे आमी गोंयच्या कार्यकर्त्यांनी दाखोवन दिली आणि आमची फक्त सिलेक्टिव्ह सॉलिडॅरिटी नासता, नाहीतर आमी केन्ना तरी पळयता की कोणाच्या तरी दोळ्यांक दुखां केन्ना येता की कोण तरी विशिश्ट मरता, कोण तरी विशिश्ट खंय तरी हत्या जाता तेन्नाच कोण तरी दुखां काडटा। ना जाल्यार आमचे कार्यकर्त्याची दिवसा ढवळ्याची हत्या चल्ल्या, अत्याचार चल्ल्या, हाजेर कोण उलयना। आणि म्हणून म्हाका दिसता आयचो मोर्चा हो एक अत्यंत महत्वाचो मोर्चा आशिल्लो। केरळा सरकाराक आणि वेस्ट बेंगॉल सरकाराक एक चितकावणी दिवन की गरज पडल्यार गोंयच्यान पसून कार्यकर्ते आमी थंय वतले, आमी ओगी रावचे ना। जय हिंद, जय गोवा।
राजकीय हत्यागिरी जी चल्लेली आसा आणि खास करून भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते हांकां जिवानिशी मारप ह्या सगळ्या घटनेंचो निषेध करपा खातीर म्हणून गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीन तांकां पाठिंबो दिवपा खातीर म्हणून आज काडिल्ल्या ह्या मोर्चा खातीर हांगासर उपस्थित आसात आमचे गोंयचे अध्यक्ष खासदार विनय तेंडुलकर, म्हजे मित्र आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर, आत्ता आमचे आमदार राजेश पाटणेकर, हांगासर आशिल्ले सगळे कार्यकर्ता भयणीनो आणि भावानो. केरळात जे दादागिरी चल्लेली आसा आणि खास करून मृत्यूचे तांडव थंयसर चलिल्लें आसा, हत्यांचे तांडव चलिल्लें आसा, ताजो निषेध करपा खातीर आमी हांगासर आयल्यात. केरळची ही परंपरा कितें हो आतां पिनारी विजयन आयला तेन्नाच्यान सुरू जावंक ना. कम्युनिस्टांची ही पद्दतच आसा, तांची आयडियोलॉजी, तांची संकल्पना, तांचो कन्सेप्ट जांकां मान्य ना तांकां जिवानिशी मारप ही तांची परंपरा आसा आणि हे आयच्यान सुरू जावंक ना. ज्या दिसा कम्युनिस्ट पार्टी ह्या देशान हांगासर पावल दवरलें तांचे ह्या हांगासरले जमनी कडेन केन्नाच नातें नाशिल्लें. तांचें नातें आशिल्लें तें चीनांतल्या पेकिंगाक, म्हणजे तेन्ना पेकिंग म्हणटाले, आज ताका बेजिंग म्हणटात, थंयसर तांचें नातें आशिल्लें माओ कडेन आनी हेवटेन रशिये कडेन, सोवियत युनियना कडेन नातें आशिल्लें. आनी अशें हे कम्युनिस्ट आमच्या मातये कडेन तांचें केन्नाच नातें ना. कम्युनिस्ट पार्टीचें नांव सुद्दां अशा पद्दतीन आसा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, म्हणजे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया आसता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना आसता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी आसता, तशी एक इंडियेची पार्टी. आमच्या सगळ्या पार्टींचें नांव कशें आसा, भारतीय जनता पार्टी. आमच्या आंगान आनी नसान भारतीयत्व हें भरलेलें आसता. तांचे कडेन तशें आसना. अशे भायले विचार घेवन आयिल्ले हांगासर कम्युनिस्ट जे आसात ते ह्या मातये कडेन समरस केन्नाच जावंक नात आनी हाजे फुडें जावचे नात. ज्या ज्या वेळार हांगासर आमी पळयता, हांगासरूच तशें न्ही, कम्युनिस्ट पार्टी आतां हळूहळू सोंपत आयिल्ली आसा. ह्या देशान 4-5 कडेन तांची सत्ता आशिल्ली, खंय कडेन सत्तेन ते भागी आशिल्ले. आज फक्त केवळ केरळाक ते उरिल्ले आसात. फाटले फावटी बंगालाक आशिल्ले 24 वर्सां ज्योती बसू थंयसर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, पण ह्या 24 वर्साच्या काळान कलकत्त्याची दुर्दशा मात्र केन्नाच सुदारूंक ना. कलकत्त्याक आजूय थंयसर रस्त्याचेर घाण दिसता. तांणी केन्नाच सुदारणा करपाचो आपलो विचार व्यक्त करूंक ना आनी कार्यक्रमय राबोवंक नात. तांणी पळयलें तें कितें की तांच्या विचारसरणीक विरोध करणारो जर ह्या देशान कोण आसत जाल्यार ते RSS वाले आसत, BJP वाले आसत आणि त्या वेळार जनसंघ वाले आशिल्ले. हांकां सोपोवप अशा पद्दतीची तांची कार्यपद्दती आशिल्ली. बरोबर साधारण 1967 25 डिसेंबराच्या एंडाक पंडित दीनदयाळ उपाध्यायान थंयसर कालिकताक कोझिकोडे म्हणटा थंयसर अधिवेशन घेतिल्लें. त्या सगळ्या क्षणाक 50 वर्सां पूर्ण जावन गेली. 1967 ज्या वेळार ते अधिवेशन घेतलें थंयच्यानच पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या हत्येचो प्रवास सुरू जालो. रोखडेच डिसेंबरान अधिवेशन जालें आणि फेब्रुवारीन 1.5 महिन्याच्या भितर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची उत्तर प्रदेशच्या मुगलसराय स्टेशनाचेर हत्या जाली. कोणी केली? विचार करपासारखी गोष्ट आसा. ज्या भागांनी थंयसर कम्युनिस्ट प्रबळ आशिल्ले केरळाक थंयसर येवन जनसंघाचें अधिवेशन जाता हें तांकां रुचणारें नासलें, पटणारें नासलें. आणि त्याच वेळार अशा पद्धतीची आयडियोलॉजी जर आमी सोपोवंक शकनात जाल्यार मनशांक सोपोवया अशा पद्धतीचो विचार घेवन त्या वेळार पंडित दीनदयाळ उपाध्यायाचेर हल्लो जालो. आयजूय ताची चवकशी जावपाची गरज आशिल्ली. आयजूय ते कोण कल्प्रीट आसा ते भायर सरपाची आवश्यकता आसा. आणि हे कम्युनिस्टां कडेन निडल ऑफ सस्पिशन ही सदांच वता, खंयच्यान हे मनीस भायर सरले काय म्हणून. 1957 ज्या वेळार ते केरळात त्यांच्या कम्युनिस्टांची सत्ता येवपा सारखे चित्र दिसताले त्या वेळार मुस्लिम लीगाचो एक आमदार निवडून आयलो आणि तो आयलो म्हणून ताजे थंयसर सत्कार करपा खातीर म्हणून जनसंघाच्या आमच्या सुब्रमण्यम नावाच्या एका कार्यकर्त्याची हत्या तांणी थंयसर विजय सेलिब्रेट करपा खातीर हत्या केली. ही कम्युनिस्टांची परंपरा आसा. आयजूय त्याच पद्दतीन चल्लेले आसा. जगभर ते कम्युनिस्ट आपूण सगळे कडेन आसा म्हणून सांगतात. इटालीक कम्युनिस्ट आशिल्ले, खंय आसात आयज? जर्मनीक कम्युनिस्ट देश आसलो, खंय आसा? रशियाक कम्युनिस्ट आशिल्ले, त्या रशियाचे सोवियत युनियनाचे कितले कुडके जाले आज मेजपाकय मेळना. ज्या ज्या भागांनी कम्युनिझम आसलो त्या सगळे कडले आज कम्युनिस्ट फाटी सरतात
आणि त्यांना ज्या फाटल्या काय वर्षापासून आम्ही पळयतात, खास करून या विजयानाचे पेन्यारे विजयानाचे सरकार येतकच मोठ्या प्रमाणात आणि हांगासर भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांचे हत्या करपाचे कारस्थान सुरू केले. आणि आज आम्ही पळयतात फाटल्या कितल्याशाच वर्षांनी जवळजवळ 250-300च्या घरांनी आमच्या कार्यकर्त्यांची हत्या केली. हत्या करपाचे तंत्रही कसे, एखादो शिक्षक शाळेत शिकायचा भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो असता, तो शाळेत शिकयता ताका वर्गान वचून लहान भुरग्यांच्या समोर ताची हत्या करतात. एक आमचो संघाचो कार्यकर्तो घरान आपले असता, ताजी 4 वर्षाची आणि 7 वर्षाची भुरगी घरान असतात, बायल असतात थंयसर, त्या बायलेच्या आणि त्या भुरग्याच्या समोर ताजे हात पाय कापून उडयतात, मुंडके उडयतात. ही कम्युनिस्टांची परंपरा असा. आणि थंय इतले सगळे असताना सुद्धा आमचो कार्यकर्तो ताठ मानेन थंय उबो रावता. त्या कार्यकर्त्याचे कौतुक करपासारखे असा, त्या कार्यकर्त्याच्या फाटल्यान आम्ही उभे रावपाची गरज असा. आणि आम्ही त्या सगळ्या भारत मातेच्या सुपुत्रांक आम्ही तांकां पाठिंबो दिवपाची गरज असा. म्हणून आम्ही आयचो हांगासरलो हो कार्यक्रम केल्लो असा, तांकां पाठिंबो व्यक्त करपा खातीर. देशभरात हाज्या फुडें कम्युनिस्टांचें राज्य आसचें ना. माओवादी नक्षलवादी हे खंयचे ऑफशूट्स खंयच्यान भायर सरिल्ले आसात. माओंचे कशा पद्दतीचे माओइस्टांचे हांगासर अत्याचार चलिल्ले आसा आमकां खबर आसा. नक्षलायट हांगा कितें करतात तें आमकां खबर आसा. दुर्दैवान आमच्या गोंयानूय कांय वर्सां पयलीं हांगासर कांय लोक जे आज मोठे पत्रकार म्हणून मिरयतात अशा पैकी लोक हे ह्या माओइस्ट आणि कम्युनिस्टां कडेन तांचो संबंध आशिल्लो. तातल्या पैकी हांव कांय जाणांची नांवां घेवन सांगू शकता. हांगासरले रेल्वेच्यो फिश प्लेट्स कश्यो काडप आणि बॉम्ब कशे करप हाचें ट्रेनिंग घेवन हांगासर आयिल्ले लोक आशिल्ले. आमच्या सगळ्यांच्या सुदैवान तांकां चड हांगासर पाठिंबो मेळूंक ना. पण ही तांची परंपरा सगळे कडेन पसरवपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसा. आणि ही परंपरा हाज्या फुडें जावची ना हाची खबरदारी आमकां घेवची पडटली. देशभरातल्या कम्युनिस्टांची पिछेहाट जावपाक जाय म्हणून आमी ज्या पद्दतीन हे सगळे करतात ताज्या खातीर हो आयचो आमचो मोर्चा आसा, आमचो मेळावो आसा, एकत्रीकरण आसा. त्या सगळ्या लोकांक हांगासरल्या पाठिंबो दिवपा खातीर जे थंयसर ताठ मारेन उबे रावतात. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमित भाई शाह हांच्यांनी 15 दिसाचो कार्यक्रम थंयसर केल्लो आसा. 15 दीस ते जनरक्षा अभियान म्हणून मोर्चा यात्रा सगळीकडे काडटात. आमच्या देशातले सगळे लोक थंयसर वतात. आमच्या देशातले प्रमुख आमचे पार्टीचे प्रमुख अधिकारी असतात ते सगळे वतात, सगळे मुख्यमंत्री वतात. कालच मनोहरभाई थंय वचून आयिल्ले आसात. सगळे थंय वतात आणि थंयचे आमच्या कार्यकर्त्यांक तांचे कडेन मोठे धैर्य आसा. तांकां पाठिंबो दिवप की तुमी अशेंच लढात, आमी तुमच्या बरोबर आसा. पूर्ण देश जो आसा तुमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या धैर्या बरोबर ताठ मारेन उबो राविल्लो आसा हे सांगपा खातीर आयचो हो कार्यक्रम आसा. आणि म्हणून आज आमी हांगा जमिल्ले आसात. परत एक फावट आमी तांकां पाठिंबो दिवया आणि सांगून दिवया की हाज्या फुडें कम्युनिस्टांचे लाड ह्या देशान खंयच चलचे ना, तांची परंपरा हांगा चलची ना हे सांगपा खातीर आसात. तुम्ही इतल्या व्हडा संख्येन हांगासर आयल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता, धन्यवाद दिता. हाज्या फुडें गरज पडली जाल्यार आमी केवळ मोर्चा काडून समर्थन दिवचे ना. गरज पडली जाल्यार आमच्या पैकी अनेक कार्यकर्ते हांगासरले केरळाक वतले आणि थंय आमच्या कार्यकर्त्यांबरोबर उबे रावतले. इतलें सांगतात. देव बरें करूं. निषेध सभेक निषेध मोर्चात हांगसर उपस्थित आशिल्ले आमचे प्रदेशाचे सरचिटणीस बाब सदानंद शेठ कानावडे, आमदार राजेश पाटणेकर, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री राजनभाई आल्लेकर, ईडीसीचे चेअरमॅन माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर, बाकीचे सगळे पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते भावांनो आणि भयणींनो, खरे म्हणजे आम्ही आज मोर्चा काढला तो केरळाच्या पक्षाच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक पाठिंबो दिवपाक आणि केरळ सरकार जे कम्युनिस्टाचे सरकार आसा तेचो निषेध करपा खातीर काडलेलो आसा. आज केरळा भितर जशें वेगळे म्हटले तशें जवळ जवळ 270 कार्यकर्त्यांच्यो दीनदाड्या हत्या केल्यो. रस्त्यार मोटरसायकली वता आडोवन तेंचे हात पाय कापून हत्या केल्ली आसा. स्कुलांनी वचून हत्या केल्ली आसा. घरांतले भायर काडून हत्या केल्ली आसा. हेचो निषेध करपा खातीर आणि गेल्या 2.5 वर्सां भितर जेन्ना विजयान जेन्ना केरळ राज्याचे मुख्यमंत्री जाले आणि भारतीय जनता पक्षाक लोकसभेक ती 10% मतां पडलेली ती 15%चेर पावली. आणि जेन्ना पंचायत इलेक्शनाक भारतीय जनता पक्षाचे 5 मेंबर निवडून आले केरळा भितर तेन्ना
केरळाची कम्युनिस्ट पार्टी बिथरून गेली. जे विजयन सारखेल्या मुख्यमंत्री त्याच्या मतदारसंघात काही पंच आमचे निवडून आले म्हणून विजयन बिथरलो आणि आमचे जवळजवळ 45 कार्यकर्त्यात त्याने हत्या केल्या. त्याचे कार्यकर्त्यांनी बाब विजयन मुख्यमंत्री हत्या केली असा आणि याचा निषेध करपा खातीर आज भारतीय जनता पार्टी म्हाका दिसता आमी 5 वर्सांनी पहिले फावट एक निषेध मोर्चा काडटात आणि त्या हितून तुम्ही सगळे सहभागी झाले आणि जो भारतीय जनता पक्षाक आम्ही पाठिंबा दिलो तसेच काल आमचे मुख्यमंत्री जवळजवळ लाखभर कार्यकर्त्याचो निषेध मोर्चा घेऊन काल केरळात त्याचे नेतृत्व केले. असेच आमचे सगळे राज्याचे मुख्यमंत्री होतात आमचे राष्ट्रीय अध्यक्षांनी ते सुरुवात केली आणि एका तुमचं सगळ्यांचं पाठिंबा मागता आणि त्याचा निषेध करता आणि माझे 2 शब्द पैसा सगळ्याक देव बरें करूं.